तर तुमची एक मिटींग जाल्ली हा अवेरनेस ऑन माल प्रॅक्टिसीस इन इलेक्ट्रोल सो एक्झॅक्टली कितें आहलें तें हो इनिशिएटीव प्रतिमा आणि तेंचे कांय एक्टिविस्ट जे आहा आनी लेड बाय एंटनी डिसिल्वा ताणें घेतला. हें स्टार्ट जालें पयर आमी BLOचेर जे आमी एक्चुअली एक झुजूच म्हणपाक जाता. BLO पणजे कॉन्स्टिट्युन्सीन BLO 28 जे घातलेले किसान ते आमी मागीर फायनली ती ऑर्डर आतां एबियन्सान आसा. सो तातूंतल्यान हें सगळें स्टार्ट जालें आनी आमी पयलें हें कित्याक म्हणून अशें रिप्लेस करता आनी कोणाचे मनीस हे. सो अशें जर जावपाक लागलें की आपआपले मनीस जर BLO म्हणून आपल्याक जाय तशें प्लांट करपाक लागले जाल्यार इलेक्शन प्रोसेस इज इन डेंजर. आणि इलेक्टोरल इंटेग्रिटी जी आसा इलेक्शन कमिशन व्हडली बोर्डाय पळय मारता दॅट मिन्स एक्चुअली नथींग. सो हेजेर आतां हे कित्याक करता एक तर आमी हालींच तें आर्टिकल पळयल्लें मिस्टर राहुल गांधीन जें बरयल्लें की वोटर लिस्ट कशें इन्फ्लेट जालें महाराष्ट्रा भितर आनी तें आर्टिकल वाचल्या उपरांत आमकांय कळ्ळें की हें सगळें पळय घडटा हांगा जे एक प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट म्हणून हांगा पणजे स्टार्ट जाला तो बाकी 39 कॉन्स्टिट्युन्सीनी ते करतले आनीक वोटर लिस्ट वाडयतले. आतां कोणाक भरतले भितर जांचो कांय संबंद ना गोंयचेशी कांयच ना. तांकां तें इजी जाला कित्याक तो जर BLO एक लेवल एक असो आसा BLO लेवल बूथ लेवल ऑफिसर आनी उपरांत जो मामलेदार असिस्टंट इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हे दोग जाणांक जर ते आपल्या ताब्यान केले जाल्यार हें सगळें इजिली घडोवंक शकता. ताका चॅक्स एंड बॅलन्सीस व्हडल्यो ना. दीस सिस्टम इज कंप्लिटली वल्नरेबल हें हांव डायरेक्ट सांगता म्हज्या अणभवान सांगता. अशें ना की पयलीं जावंक नासतलें पण आमकां आतां फुडलें पळोवपाक जाय. आमकां फुडलें हे ज्या प्रमाणांनी वोटर एड करूंक सोदता तें आमकां बंद करपाक जाय आनी म्हणून ही जागृताय वाडपाक जाय लोकां भितर. आख्खे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा तुमी वोटींग करता ताचो व्हॅल्यू 25% पावला. तुज्या वोटाक एका टायमार 100% जो व्हॅल्यू आसलो हे अशें एड करून भायल्या लोकांक कोणाक एड करून तुज्या वोटाचो व्हॅल्यू 25%. सो तूं 25% वोट करतलो तुजे फॅमिली मेंबर आनीक 4 जाण येयल्यार एक वोट जातलो आनी तो पर्यंत हेंचे 3 वोट जातले. सो हो इम्बॅलन्स काडपाक जाय हो इम्बॅलन्स वचपाक जाय सिस्टमांतल्यान. आनीक एक आमी थाराव मांडला आज ऑलरेडी की ज्यो केसीस रिजेक्ट जाता ऑफिशियली रिजेक्ट जाता BLO बरो आसा म्हणून तो भायर उडयता नाजाल्यार कोण तरी ऑब्जेक्शन घालता म्हणून त्यो भायर पडटा तेंचेर FIR लॉन्च जावपाक जाय. कित्याक सेक्शन 31 ऑफ RP एक्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट 1950 क्लियरली म्हणटा फॉल्स डिक्लेरेशन दिलें जाल्यार तांकां जेलीन वचपाक जाय धाडूंक जाय. सो हेजेर आमी कितें तरी एक वाट काडपाक सोदता की कोणाक तरी खंयच्या तरी एका मामलेदाराक जेलीन धाडपाकच जाय नाजाल्यार हें बंद जावचें ना. प्रॅक्टिसीस ऑन इलेक्ट्रल रोल हाजेर आमी एक बसका बसून हाडली हांगा पेदाद हॉलान पणजे आनी हांगा वी हॅड इनवायटेड बाब एल्विस गोम्स who was a retired IS officer and also specially we called him to speak on this as a keynote speaker because he was also part of election commission. आता ह्या बसकेत आमचे सिव्हिल सोसायटीचे जायते लोक येयल्ले आसा तुमी पळयलां. दुसरें म्हणटा ते इट्स इंटलेक्च्युअल्स आर बीन इनवायटेड NGOs, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स आनी गोंयचे मोगी. आमकां दिशिल्लें दीस वील बी अ स्मॉल क्लोज डोर आसतलें एक 15-20 जाणांक घेवन बट वी आर डिलायटेड दॅट मोर दॅन 100 intellectuals and activists have all over Goa have come here. आनी हे मुद्दो जो आसा अवेरनेस ऑन माल प्रॅक्टीस ऑन इलेक्ट्रल रोल करपाकूच जाय. इट इज नाव और नेवर बिकॉज वी आर गोईंग इन टू इलेक्शन्स. आमचे ZP इलेक्शन येवपाचें आसा आमचे आमदाराचें इलेक्शन येवपा आसा. आमी सुसेगाद रावपाक जायना कित्याक गोंयकार सुसेगाद करून आमचे चड एडवांटेज घेतिल्लो आसा म्हणून तुमकां हांवें उदाहरण दिलां ते भितर देखून स्पिचांत उलयलां की लास्ट इयर महाराष्ट्रांत गेले त्या वर्सा लोकसभाचें इलेक्शन आशिल्लें. लोकसभा टू असेंब्ली इलेक्शन टू जस्ट 5 मंथ्सां भितर 41 lakhs एनरोल केले वोटर्सांनी. म्हाका एक सांगात 31 lakhs आशिल्ले ते 5 म्हयन्या भितर महाराष्ट्राचें पॉप्युलेशन एनरोल केलें पळय इलेक्ट्रोल 41 lakhs. माल प्रॅक्टिसीस इट्स नॉट ओनली महाराष्ट्रा इट्स गोईंग वेरी वेल गोईंग इन इंडिया बट आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट माय गोवा. वॉट यू ऑल थिंक इन मारगांव पळय वचून पळोवपाचें कितले तरी नेम्स एनरोल केल्ले आसा. मडगांवच न्ही तुमी यात वास्को तुमी यात म्हापसा तुमी यात पणजे तुमी यात कलांगूट तुमी खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सीत वचात आनी हे कोणाक दिल्ले आसा कोण एनरोल करता की कोण बिराड मिन्स भाड्यान जे आमी लोकांक दवरता पळय तांकां ते बाबा पुता करून आमचे गोंयकार मातशे सॉफ्ट तेंचे कडल्यान NOC घेतात आनी जे आसतात पळय लिडर ओ कोण तेंचे मातशे घालते 5 नांवां 10 नांवां म्हूण जातात ते रावतात ते रावनात. म्हाका वायट दिसता सांगपाक कित्याक इलेक्शना टायमार खरें सांगता तुमकां हे माल प्रॅक्टिसीस केला रॉंग थिंग्स केल्ले आसा एनरोल केल्ले आसा म्हूण खंयचे झारखंडचे नेपाली
ओडिसा महाराष्ट्रा कर्नाटका खंयचे नेपाली ह्या लोकांक न्ही हांगा तो दर्जो मेळिल्लो आसा फॉर वोटींग रायट्स. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेल्वे स्टेशनाचेर वचून पळोवपा जाय, बस स्टँडार पळोवपा जाय. इलेक्शनाक 2-3 दीस आसा म्हळ्यार पिकनीक अशी ट्रेन भरून हाडटात बाय वोटींग करपाक. खंयचे हांव आय एम नॉट ब्लेमींग एनी पर्टिक्युलर पार्टी बिकॉज खंयचे गव्हर्मेंट जावं आपल्याक जिखपाक जाय म्हूण पर्टिक्युलर ते असले नाका जाल्ले करतात. म्हणजे खूब कशा जाण आयिल्ले तरेन? आसा, स्वप्नील शेल्लेकर आयिल्लो आसा, जरीना बाई आयिल्ले आसा, प्रज्वल बाब आयिल्लो आसा, लायक मायंडेड ऑल. आय कांट टेक एवरीबडीज नेम. यू हॅव सीन द टॉप एक्टिविस्ट civil society people have come. I'm thankful to Bob Anthony Silva who, I mean, had a full of us. We came up with this idea. He said he has taken the initiative. You all have seen me hosting today. I was the compare. We called Elvis Bob like-minded. It was nothing to do with politics and not under any political banner. This is, we want to save Goa and the future पिढगी of Goa. झालं ते झालें. आमकां क्लीन गव्हर्नन्स जाय, आमकां गोंयची उदारगत जाल्ली जाय, आमचे गोंयच्या भुरग्यांक न्ही एम्प्लॉयमेंट मेळिल्लें जाय आनी क्लीन एंड ट्रान्सपरंट सिस्टम जावपाक जाय. आनी लास्ट एक दीस हॅज नथींग मिक्स करचें न्ही, पूण येस म्हाजें जाल्यार पर्सनल आसा की अलॉंग वीथ दीस आ डिमांड म्हाका पर्सनली म्हणपाचें आसा की बॅलट वोटींग म्हणटा तें परतून हाडपाक जाय सरकारान. ताजेरूय आमी खंय तरी आतां स्टार्ट करतली बोर्ड. आमकां EVM नाका, EVMs कॅन बी मॅन्युपुलेटेड. वी वॉन्ट बॅलट वोटींग. देव बरें करूं. मॅम एज अ एक्टिविस्ट तुमी ऑयज रेज करता, ओपोजिशन हितून कित्याक रोल दाखयना आपलो? So that you have to go and ask the opposition. You तुका ask कितें me दिसता, my- madam? I don't know how I can speak. I cannot be a mouthpiece put for any leader of Goa. No, I am talking here as Advocate Pratima Betsikutino. You ask me, I will tell you. Otherwise, we would have not organized this and we would have not been here. It is actually the duty of कोणाची तुमकां खबर आसा, but we are doing this responsibility. आमी घेतात कित्याक आमी सोडून दिले, आमी जीव सोडून दिलो समज गोंयकारांक लागून हे गोंयाक समज सॅक्रिफायस केलें जाल्यार आनी कांयच उरपाना म्हणून. थिंग इज बीन गोना हॅपन अँड द प्रोसेस इज ऑन. बाब एलिसान तुमकां सांगला देखून हाव येस तेणें एक पानार तुमकां 5 नांवां सांगल्या. कोण लाल बहादूर खंय, कोणाचें सरनेम नेपाली खंय आनी कोणाचें कितें मक्कनकार खंय. तुमी पळयलां आनी पळोवपाक गेल्यार थंय मागीर त्या पाटार बुतान यू हॅव टू कंप्लेन नो. सो कंप्लेन केल्यार पळोवपाक गेल्यार ती नांवांच नात. म्हळ्यार एक पेजीचेरूच 5-6 नांवां तेणें दाखयल्यात जी माल प्रॅक्टीस करून एनरोल केल्ली आसा. आनी आमी एक्सप्लेन केल्लें आसा. सेक्शन तुमकां दाखयल्लो आसा रिप्रेझेंटेशन एक्ट 1950चो सेक्शन 31 which says असले माल प्रॅक्टिसीस केले, inclusion, exclusion of names. This is to serve the Goans, but one should not forget, we know it. जेन्ना ते लोक आसता पळय जे एनरोल केल्ले आसा तेंच्यो बायल्यो, तेंच्या भावाच्यो बायल्यो, तेंच्या भावाच्या भयणीचें लग्न करून मागीर ती गुरवार जाता पळय तांकां हांगा हाडटात आनी डिलिव्हरी आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी करतात. कित्याक एनरोल जावपाक जाय म्हणून. सो ऑल माल प्रॅक्टिसीस वीच हॅज टू स्टॉप. जाल्यार ताका इम्प्रिझनमेंट लागता 1 year, फायनूय लागता और इम्प्रिझनमेंट वीथ फायनूय लागता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.